सांजे वेळार 5 ते 8 वरां मेरेन लोकांक भोंवपाक उक्तो दवरिल्लो नवो जुवारी पूल गर्देचो वेळ आसतना उक्तो दवरिल्ले खातीर गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो सरचिटणीस दुर्गदास कामत हांणी प्रस्नचिन्ह उप्रासला. अशें जावचें न्हय म्हूण अतिरिक्त पुलीस घालून सगळें वेवस्थीत करचें अशी मागणी कामत हांणी मुखार केल्या. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट. तुम्ही पळयलां आसतलें की कालच्यान जे सर मुख्यमंत्र्यान अनावन्स केलें, आमकां खबर ना मुख्यमंत्र्याक कोण असली बोट दिता म्हणून. सांजचे 5 ते 8 पीक आवर टायम जेन्ना ऑफिसां सुट्टात, लोक घरा वतात आनी स्पेशली आगची कुट्टाळे तुमी पळयलां कशे तरेन जाम जाता आनी अशा वेळार थंय ब्रीज सेल्फी खातीर ओपन करप आनी त्या टायमाचेर म्हणजे 5 ते 8 टायमिंगाचेर ओपन करप सामकें दुर्दैवी गजाल आसा. काल लोक 3-3 वरां उरले फ्रॉम हांगच्यान खंय पणजेच्यान मडगांव वचपाक 2.5 वरान पावता फ्लायटीन मनीस दिल्ली. हांगा पणजेच्यान मडगांव वचपाक 3-3 वरां लोकांक लागले. सोशल मिडियाचेर सारक्या लोकांनी काल उजरावन काडला सरकाराक. हेंच न्ही, हे सरकाराक इतलें पळून गेलें ना की काल तर कितलींशीं एम्बुलन्सां उरली ट्रॅफिकेन. म्हणजे मनीसपण ना, म्हणजे एम्बुलन्साची शिरकणी तांकां वाट नाशिल्ली भायर. पेशंट्स बीन सावथ गोवाच्यान GMCक पेशंट जाताले कितलेशे एम्बुलन्साचेर, ते उरले अडकून. सो वी डोंट अंडरस्टँड की वॉट इज द चीफ मिनिस्टर ते म्हणल्यार नव्या ब्रिजाचेर दुकानूच सेटअप केला. फ्रीज घाला, फ्रीज कोकोकोलाचो एक फ्रीज आहा, म्हणजे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कोणें दिलें फ्रिजाक. सो हे जर सगळें आतां तो मनीस सांगला की डिबेलान दिला म्हणून. अरे हाजेर कारवाय जावपाक जाय. पयलीं म्हणल्यार तुमी मॅस करून उडयला. आमी मागतात की ताबडतोब थंय एक्स्ट्रा पुलीस घालचे. आज पुलीस घालून सगळें स्ट्रीमलायन करून आज तरी लोकांक त्रास जावंक जायना अशें सरकारान पळोवचें, स्पेशली पेशंट्स हू हॅव बीन शिफ्टेड टू GMC.